वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांक सब्जेक्ट टू द सी कंडिशन्स 15 तारीख पर्यंत तांकां चालू करपाक लायल्या. जशें शेकांक बिफोर सिजन चालू करपाक जाय, एवरी टायम दे वे सेइंग की टुरिस्ट आयले आनी शेकांक रावल्या. दिस टायम वी लास्ट 2 years वी हॅव क्रिएटेड क्वायट अ हिस्ट्री एन्श्युरिंग दॅट आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार भावांक बिफोर टुरिस्ट कम शेक्स आर रेडी. सो नाव शेक्स वेट फॉर टुरिस्ट. सिमिलरली वॉटर स्पोर्ट्स 15 सप्टेंबराच्या इफ एवरीथिंग इज ओके टू गो विथ दॅट. ताचे तांकां कितें परमिशन आसा बाकीचे सगळें करून दिल्लें आसा. सो आवर गोवन ब्रदर्स हूएवर आर डिपेंडिंग ऑन वॉटर स्पोर्ट्स दे कॅन डू गुड बिजनेस फॉर द इयर इन अ प्रॉपर रेग्युलेटेड मॅनर इन द क्यू सिस्टम एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन. सो पेले आनी ताची सगळी टीम जी आयिल्ली पळय दे बेसिकली केम टू थँक रिगार्डिंग द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द टुरिझम डिपार्टमेंट टू सपोर्ट द वॉटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन्स. ज्यांनी अलॉट आपल्याक केल्लो पूण तांचो जेन्ना पेमेंट डिटेल्स घेतले तेन्ना तो वॉज शोईंग टू वन ऑफ देअर कजिन्स ऑर वन ऑफ देअर फ्रेंड्स एज पर कितें म्हणटा QR कोड स्कॅनिंग जे आसा ते पॉस मशीन ताजेर एक कन्सिडरेशन करचें म्हणून लोकल एम्बुलन्स कोस्टल एम्बुलन्स पूट अक्रॉस जिता मायकल आनी बाकीच्यांनी ते स्वता शेक एसोसिएशन क्रूज आनी तांणी सांगलां अबाउट 23 ऑफ देम आर ते 23 कन्सिडर करचे काय ना ते रोखडे डिसिजन घेतले इन टर्म्स ऑफ रिकन्सिडरिंग द पीपल हू आर गोवन्स रनिंग बाय देमसेल्स बट हॅविंग बीन सेड एज अ सबलेट टू गोवन्स इटसेल्फ. जे लोकांक गोंयकारांनी भायल्यांक दिले ते सगळे कॅन्सल केले.